आम आदमी पार्टीन गोंयान एकला चेरूची भुमिका घेतल्या उपरांत तेंचे हांगसर लोकल युनीट डिस्टर्ब आशिल्ले जेन्ना तेंच्यांनी पयलींच हे डिसिजन अरविंद केजरीवालान गोंयान एनावन्स केले तेन्ना तेंचे वायस प्रेसिडेंट तेन्ना कलंगुटकार सोडून गेले आनी 2-3 मेन पदाधिकारी सोडून गेले. तेजे उपरांत झेडपी इलेक्शन जाली. झेडपी इलेक्शनाक तेंच्यांनी ओपोजिशन पार्टी बरोबर अलायन्स करिनासतना कुशीक रावन वेगळे गेले आनी ते तांकां फक्त 5% वोट 42 कॅन्डिडेट घालून सुमार 5% वोट इतली कमी वोट पर्संटेज तांकां मेळ्ळी आनी एकूच सीट ते जिखपाक शकले झेडपीचो. तेजे उपरांत आनी डेव्हलपमेंट ते पार्टी भितर जाले. पार्टी भितर तेंच्यांनी अमित पालेकार जे गोवा युनिटीचे प्रेसिडेंट आसले, गोवा आपाचे प्रेसिडेंट आसले, तांकां तेंच्यांनी देंवन जसो नव्यानूच भितर सरलेलो श्री कृष्ण परबाक तेंच्यांनी वर्कींग प्रेसिडेंट केलो. आनी 2-4 दीस पयलीं अमित पालेकारान आम आदमी पार्टी सोडली. तेजे बरोबर जेका वर्कींग प्रेसिडेंट म्हणून नेमलेलो श्री कृष्ण परब तेणी पार्टी सोडली आनी 2-3 पदाधिकाऱ्यांनी पार्टी सोडली. तेजे उपरांत हांगासर तेंची पार्टीक हेड नाशिल्लो तो आयज डिसिजन तेंचें येयलां. तेंच्यांनी सजेशन्स मागली लोकल युनिटा कडेन की कोणी जबाबदारी घेवपाक शकता. तेजेर तेंच्यांनी आयज ऑर्डर तेंची गोंय प्रभारी जी आतिशी आहा तेंच्यांनी रिटन ऑर्डर हें काडल्या अनाउन्समेंट केल्या. तितून गोंयचे प्रेसिडेंट आतां स्टेट प्रेसिडेंट वाल्मिकी नायक आसतले आनी जर्सन गोम्स हे स्टेट वर्कींग प्रेसिडेंट आसतले. प्रशांत नायक स्टेट ऑर्गनायझेशन सेक्रेटरी आनी संदेश तळेकर देसाय हे स्टेट सिनियर वायस प्रेसिडेंट हे 4 जाणांची नांवां ही 4 जाणांची मेन कोर तेंच्यानी मेन कमिटी जी आहा ती अनाउन्स केल्या.